सो आमची फेणी हॅज रिसंटली बीन GI टॅग्ड. पयलीं म्हणटा ते लोकांक कळपाक जाय हो एकमेव असो फ्रूट कॅज्यू ज्या फ्रुटांतले तुमकां खावपाकूय मेळटा आनी त्या फ्रुटांतले तुमकां पिवपाकूय मेळटा. वी हॅव टू क्रिएट अवेरनेस इन द ग्लोबल मार्केट. लायक आय एम अ टीटोटलर, आय डोंट ड्रिंक. माय फेवरेट इज द नट ऑफ कोर्स. नमस्कार योगा तुमका सगळ्यांक. आणि आता इलेक्शन झाले 7 तारखेक आम्ही सगळ्यांनी वोट मारले. दिस इज अ प्रूफ आम्ही सगळ्यांनी वोट मारला. अँड आता सगळेजण खूपशे गजाली करतले, सगळे टेन्शनान आसतले और बाकीचे सगळ्यो गजाली. बट आता रिलॅक्स जावपाचो टाइम आसा. आणि रिलॅक्स जर जावपाक जाय, तुमकां खूप बऱ्या तरेन एन्जॉय करपाक जाय जाल्यार तुमच्या खातीर एक प्लेस सजेस्ट करता हांव. त्या प्लेसीर सध्या हांव आसा. आणि लास्ट इयर एक बरो सक्सेस मेळ्ळो आणि ह्या वर्सा परत एक फावट कॅज्यू फेस्टिवल 2024 तुमच्या मुखार हांगासर आज पळोवपाक मेळटले. अँड रायट नाव जांची आयडिया आशिल्ली, जांच्यांनी सुरू केले, ती व्यक्ती आमच्या बरोबर आसा, JFDC चेअरमॅन मॅम देविया राणे मॅम. नमस्कार. सगळ्यान पयली कॉंग्रॅच्युलेशन 2 गोष्टी खातीर. एक, फेस्टिवला खातीर जालेच, प्लस तुमच्या पोरये मतदारसंघात सगळ्यान हायेस्ट वोटिंग जालें. सो म्हाका दिसता त्या हायेस्ट वोटिंगाची खुशी आसतली. पूण आनी एक खुशी आसा ती म्हळ्यार सगळ्यान बेस्ट फेस्टिवल गोंयची वळख दाखोवन दिवपी ब्रँड गोवा फुडें हाडपी हो फेस्टिवल लास्ट इयर सक्सेस जालो. ह्या वर्सा कशें पळयतात? थँक यू व्हेरी मच फॉर द कॉम्प्लिमेंट. पयलीं म्हणटा ते कित्याक तुमी गोंयचो सगळ्यान बेस्ट फेस्टिवल म्हणले आमचे कॅज्यू फेस्टिवल. सो देव बरें करून. आणि जे आमचे कितें प्रेशर पोरू आमी जे कितें घडून हाडले पयले फावटी आमच्या कॉर्पोरेशनान हे येवजून एक नवे कॅज्यू खातीर, कित्याक आमचे कॉर्पोरेशनान मॅक्सिमम आमी करता ते कॅज्यू प्लांटेशन्स. सो जेन्ना हांव टेक ओवर केले तेन्ना म्हाका दिसलें की ज्या तरेन कॅज्यू प्रमोट जावपाक जाय आमच्या राज्यान, आमचो एक्चुअली मेन फ्रूट ते वी आर नोन. आणि वी आर वर्ल्ड फेमस फॉर द गोवन कॅज्यूज म्हणटा तशें. आणि पण त्याच प्रमाणान आमची जी फेणी आसा शूड बी तितलीच सेलिब्रेटेड. बट ॲट द सेम टायम ना जावना. सो आय वॉज वेंट इन टू द डेप्थ की बाबा कितें कारण आसा, कित्या खातीर आमचे जे गोवन कॅज्यूज आसा एक्चुअली कित्याक वर्ल्ड वायड वी कांट. इफ यू गो टू एनी शॉप्स अब्रॉड यू डोंट गेट इट. लायक आतां से एक्झाम्पल एक कॅलिफोर्नियन आमंड्स म्हणा तुमी खंय, तुमी जगभर खंय वतात दे आर मार्केटिंग इट दॅट वे. ते तुमचे आल्मंड्स तुमकां सगळ्या शॉपांनी मेळटा येते. पण आमचे गोवन कॅज्यू तर इफ यू गो टू सी इन शॉप्स अब्रॉड यू वोंट सी दॅट गोवन कॅज्यू ब्रँड असो. पयलीं म्हणटा ते GI टॅग, दॅट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. सो आमची फेणी हॅज रिसंटली बीन GI टॅग. पण हय लास्ट फ्यू इयर्स जाली म्हाका दिसता ऑलमोस्ट कितली तरी. पण ताजी ती सर्टिफिकेट मेळून ती प्रॉपर ताका ती पॉलिसी फ्रेम करून ती प्रॉपर एक सर्टिफिकेट मेळपाक जाय आमच्या फेणी डिस्टिलरांकय बी. कित्याक गव्हर्मेंट हॅज टू गो हॅव अ बोर्ड ऑन इन प्लेस. आनी देन प्रत्येक डिस्टिलरीन वचून तांणी ती एक टॅग दिवपाक जाय तांकां. खरीच डू यू मीट विथ द कंडिशन्स आनी प्रोसेस आनी कितें आसा. सो त्या प्रमाणे तांकां ती GI टॅग मेळ्ळे की मागीर दे वील बी फेणी इन गोवा विच इज bottled as GI tagged, and there will be ones which will be without GI tag. त्या प्रमाणे you can price your फेणी. So percentage wise तांकां money आहे. Because you have to meet with the certain percentage distillation पळय जे कितें रिक्वायरमेंट आसा, क्वॉलिटी प्रोसेसिंग जे कितें रिक्वायरमेंट आसा ताजे प्रमाणे तुमकां ती सर्टिफिकेट मेळटली. सो दॅट प्रोसेस इज अंडर वे बट इट्स ऑलरेडी GI टॅग्ड. सो इट इज नॉट लायक कंट्री लिकर. एक्चुअली इट इज आमची जे हेरिटेज ड्रिंक आसा इट इज फायनली GI. तातूंत एक नवे तरेचो मार्केट क्रिएट जातलो फॉर फेणी और हुर्राक जे आमचे आसा इंटरनॅशनल लेवलाचेर वेगळे तरेन मार्केट क्रिएट जातलो ताच्या खातीर. येस डेफिनेटली. बिकॉज पयलीं म्हणटा ते वी हॅव टू क्रिएट अवेरनेस इन द ग्लोबल मार्केट. पयलीं म्हणटा आमची जे एक्सायज डिपार्टमेंट आसा, आमची जी मिनिस्ट्रीज आसा, हांवें माननीय आमच्या मुख्यमंत्र्याक बरयल्लें बी लास्ट टायम ऑल्सो. अँड आय सेड दॅट अँड आय मेट हिम, आय हॅड डिस्कशन्स अबाउट दीस की तांणी भायल्या स्टेट्सांक बरोवचें आनी टू अलाव परमिशन ऑफ एक्सपोर्ट of फेणी to other countries, have allow हे आमचे duty free. There was an issue at the old airport, but now at Mopa International Airport I have requested that they duty free chair to sell फेणी. So एकदा duty free chair झाले then you can buy it and you can take it
वर्ल्ड ओवर म्हणटा तशें. बरोबर. सो आनी एक्सपोर्ट तर सुरू जालो फेणीचो टू द अदर कंट्रीज. देन इट्स अ ह्यूज मार्केट फॉर फेणी. सो जितले तुजे प्रोडक्शन वाडटा तितले बेनिफीट डायरेक्ट ग्रासरूट लेवल आमचे फार्मर आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जाता. आमचे बरोबर. विमेन आसा Exactly. सगळ्यान लार्जस्ट कम्युनिटी, लोकल कम्युनिटी आमची जी आसा ती विमेन हू आर इन द फील्ड म्हणटा तशें, जे प्रत्येक कल्टिवेशन जे करतात ती आमची विमेन. बरोबर. रुरल इकॉनॉमी. तुम्ही तुमच्या मतदारसंघात खास करून हे फार्मिंग, कारण कॅज्यू प्लांटेशन इज तांचे मेजर बिझनेस आसा. थंयसर पारंपारीक पद्दतीन आमी भट्टी म्हणटा, डिस्टिलेशन प्रोसेस आमी हांगासरूय पळोवपाक शकता. आमी तुमकां दाखयतले ते, बट तुम्ही खास करून हांगा येवन पळोवपाची गरज आसा. आमी तुका जस्ट ग्लिम्सीस दाखयले तुमकां. सो ह्यो गांवचो जो प्रोसेस आसा न्ही तो सुद्दां व्हेरी इम्पॉर्टंट आसा. कारण आमी कॅज्यू म्हणटाना फक्त आमी कॅज्यू ज्यो बियो आसता ताचे बद्दलूच उलयता. बट कॅज्यू पेक्षा आनी कितलेशेच प्रकार जाता. त्या दृष्टिकोनांतल्यान कशें पळयता तुम्ही? तेच कारण की आमी जेन्ना मार्केट करता, इट इज नॉट जस्ट द फ्रूट. पयलीं म्हणटा ते लोकांक कळपाक जाय हो एकमेव असो फ्रूट कॅज्यू, ज्या फ्रुटांतले तुमकां खावपाकूय मेळटा आनी त्या फ्रुटांतले तुमकां पिवपाकूय मेळटा. सो कित्याक ते हाजे लिकर तयार जाता फ्रुटाचे, आणि प्लस व्हॅल्यू एडेड प्रोडक्ट्स तयार जाता फ्रॉम द फ्रूट. आणि नट तर इज वर्ल्ड फेमस, सगळ्यांक खबरच आसा कॅज्यू नट म्हणटा ते कितें ते. सो ताजे बरोबर ते ॲपल वेस्ट जावचे न्हय, बिकॉज इट्स अ व्हेरी पेरिशेबल फ्रूट कॅज्यू ॲपल. आणि रोखडेंच ते तर प्रॉपर तर प्रिझर्वेशन जावं ना, बरोबर, जाल्यार रोखडेंच पेरिशेबल जाता. म्हणून ती ताका बायलां पसून जी वतात ताका मार्केट नासता म्हणून ती मुट्टे थंयच उडयतात आनी बियो काडटात हाडटात, कित्याक ताका मार्केट चड आसा. पण आमी तर तितलेच मार्केट तर फ्रुटाकूय दिलें जाल्यार म्हाका दिसता एक पसून फ्रूट वेस्ट वचपाना. जी प्रॉपर टेक्नीक तर आमी एम्प्लॉय केली, वेदर इन एग्रीकल्चर ऑर कलेक्शन ऑर फाल्यां सेपरेशन. आनी एक तुमकां सांगपाक सोदता की आमचे 70रीन पयले फावटी अशोक जोशी म्हणून आसा जे आमचे जे फार्मर आसा तांचे, पण आतां आधुनीक तंत्र आतां यूज करून दे कीप ऑन डेव्हलपिंग आनी इनोवेटिंग न्यू थिंग्स. आतां ताणें नवो एक कॅज्यू सेपरेटर म्हणून इनोवेट केला, विच यू ऑल वील सी नाव ॲट द इव्हेंट वेन्यू. कित्याक त्या हातून पयलीं आतां कितें बायलां बसतालीं थंय सेपरेट करतालीं, मुट्टे वेगळे करतालीं, नट वेगळे करतालीं. आतां हो जो प्रोसेसर आसा तुमी तुमच्या खोटल्यांनी हाडून ते फक्त ते मशिनान घालपाचे. आपल्या ना आपल्या आपूण तो मुट्टे क्रश जाता, ज्यूस सकयल देंवता आनी नट्स सेपरेट जाता, दुसऱ्या सेक्शनान वता. सो जे बायलांक पळय जे त्रास जाताले हाताक सगळे दीक लागतालो, बरोबर. तुमी तर बायलांचे तर हात पळयले न्ही, जे फार्मिंग करपाक वतात, मुट्टे कलेक्ट करपाक वतात, सेपरेट करपाक वतात, तांचे हात सगळे सोलिल्ले आसता, जळिल्ले आसता बिकॉज ऑफ द दीक. सो ते खुबशे बेनिफिट जातले. यू कॅन एम्प्लॉय द सेम विमेन टू डू दीस वर्क, बट इट विल मेक देअर लायफ सो मच इजियर. सो काजकार जे आसा तांच्या खातीर बरे दीस येवपाचे आसा. ह्या फेस्टिवला थ्रू आनी जायती म्हायती तांकां मेळटली. पण स्टेक होल्डर्स आसता, फॉर एक्झाम्पल तुमी डिस्टिलरीज म्हटले किंवा जे काजी प्लांटेशन करता किंवा बाकीचे प्रोसेस आसा, तांचो रिस्पॉन्स कसो आसा सद्या पर्यंत? कारण प्री इव्हेंटूय तुमी खुबशे केले, तांचे बरोबर उलयले तुमी. सो स्टेक होल्डर्स जे आसा पळयात, पयलीं म्हणटा ते लास्ट इयर इट वॉज लायक द फर्स्ट टायम वी वर ऑर्गनायझींग समथींग. सो एवरीबडी लॉट ऑफ पीपल पार्टिसिपेटेड. आमचे पोरू एक कितले 48-50 कितले स्टॉल आशिल्ले पोरू फूड आनी हे, आनी फूल आशिल्ले. लायक द टॉप रेस्टॉरंट्स ऑफ गोवा पार्टिसिपेटेड, दो इट वॉज फर्स्ट टायम, बिकॉज दे शोड इंटरेस्ट, यू नो, एंड लायक यू नो वेदर इट्स ब्लॅक शीप बिस्ट्रो और कावातिना और जामून और पेटिस्को, आमचे पीप्स किचन, लॉट ऑफ देम हॅड पार्टिसिपेटेड विच आर ब्रँड्स म्हणटा तशे इन गोवा. बट ताज, दे वर व्हेरी हेल्पफुल, यू नो. आमचे स्वर्गीय विन्सेंट रामोस, really we miss him this time because he was very helpful and he with you know the Taj brand last year, and his son is helping us this year and Taj is also again on board. But खूप stakeholders, but ONU with the success last year, je tankai bhi it was first time that they were using cashew in their food. So lot of innovations took place in drinks, in हे लोकांक केन्ना खबर पसून नाशिल्लें, अरे बाबा
हुराकाचे असे ड्रिंक जाता की निर्याचे असे ड्रिंक जाता की फेणीचे असे कॉकटेल्स जाता, कोणाक खबर पसून नाशिल्ले, नाजाल्यार अरे फेणी कितलो वास येता कितें येता. बट आतां लोकांक कळपाक जाय की फेणी इतली आतां प्रोसेस जाल्या सामकी, वेदर इट इज कासगर की वेदर इट इज रोजा मॅकवाज ताजी रोजा मॅडम रोजा की वेदर इट इज आमचे काजुलो विच इज हॅन्सल वाजाची आनी एक कितले तरी व्हडले व्हडले टॉप ब्रँड्स आसा हांगा जे हू आर प्रोसेसींग इट इन सच अ वे आनी वास रेड्यूस जाला, सामके फायन टेस्टींग. तुजे कशें स्कॉच बी प्रिमियम स्कॉच आसा तशें तुका आतां आमकां सगळ्यांक आतां प्रिमियम फेणी मेळटा, यू नो, सो विच कॅन बी प्रमोटेड. सो इट इज लायक नीड ऑफ द आर की आमी तर हे आमचे प्रिजर्व करनात आनी मार्केट करनात. आतां इतले ते त्रास करून आमची ही सेंच्युरीज ओल्ड ट्रेडिशन दवरलां, तर ते रिवायव आतां पळय ज्या तरेन जातलें त्या तरेन डायरेक्ट इम्पॅक्ट आमच्या फार्मर्स आनी सेल्फ हेल्प ग्रुपांक जातलो, फेणी इंडस्ट्रीक जातलो, इंडस्ट्रियलिस्टांक जातलो, डिस्टिलरांक जातलो, काजू ट्रेडरांक जातलो, प्रोसेसरांक जातलो. कित्याक जेन्ना ही आमची फेणी डिस्टिलरी जे जगभर म्हणल्यार पावतली फेणी, तेन्नाच जे म्हाका अशें दिसतालें की अरे बाबा थोड्या तेंपान हे एक्सटिंक्ट जातले. नवो जनरेशन भितर सरपाक जाय, नाजाल्यार पयलीं आमचे आज्या पणज्यांनी केल्लें जे कितें आसा ते फाल्यां तर if they don't find it economically viable, nowadays generation is not going to get enter जावचे. Last year the stakeholders were very happy with the response because people went crazy. More touchwood, most of the stalls went like, you know, sold out zalle. And this year we have 78 stalls. Oh, 78 stalls. Wow. So again that's a huge jump because that awareness creates zale. And a lot of people started talking about Kaju and the importance of Kaju. विधानसभेनी आमी मागीर मांडलो इश्यू फार्मरा खातीर, सपोर्ट प्रायस ताजे खातीर वाडलो, 125 आशिल्लो तो 150 रुपया जालो. आय विल ट्राय नाव दिस टायम अगेन, कित्याक ओनू प्रोडक्शन 50% कमी जाला बिकॉज ऑफ अनसिजनल रेन्स, जे पेस्ट इन्फेस्टेशन. सो ताजे खातीर अगेन आय एम गोइंग टू ट्राय विथ द गव्हर्मेंट टू इनक्रीज द सपोर्ट प्रायस फॉर द थिंग. एटलीस्ट 175 तरी जावपाक जाय फ्रॉम द गव्हर्मेंट, आनी टायम टू टायम तर तांकां मेळ्ळें न्ही. That is like a incentive and a motivation for the farmers to go out, plant more, rejuvenate your senile plantations. एक गोष्ट बरी दिश्टी पडली म्हाका मॅडम की तुमकां विथ नेम आणि फुल डिटेल खबर आसा हितुल्यो सगळ्यो गजाली स्टडी करून आसा, आनी म्हाका दिसता फायदो जाता जेन्ना तुमी काम करता ऑन ग्राउंड. सो ह्यो डिटेल तुमी समजून घेवपाक टायम लागलो. काजूचो सगळ्यांत बेस्ट प्रोडक्ट खंयचो आवडटा तुमकां? सगळ्यांक म्हाका दिसता लायक आय एम अ टीटोटलर, आय डोंट ड्रिंक. सो द मेन म्हाका माय फेवरेट इज द नट ऑफ कोर्स. ओके ओके. काजीचे लोणचें बीन केन्ना ट्राय केला? काजीचे लोणचें ट्राय केला, आनी स्वीटी ट्राय केला, तिखटी ट्राय केला. आमच्या घरा पासून बनयतात, आनी ॲट दॅट टायम आय डिडंट रियलायज द व्हॅल्यू ऑफ इट. काजीचे ओके अशें, यू नो, काजी ओ. बट since I took over, I have realized the importance of this beautiful fruit called Kaju, which is, आमी म्हणटाले poor man's drink, poor man's fruit, कोण खाता येते. But now the way the top restaurants of Goa are utilizing it for in the food, they have been like, आता तुम्ही पळयतात vegan products असतात, ते सगळे कॅज्यू बटर, कॅज्यू मिल्क, सगळे इट कम्स फ्रॉम द कॅज्यू, बट इट कम्स फ्रॉम द नट. But there are value added products which are made from the fruit also. Kaju jam zata, Kaju chips zata, Kaju candy zata, which other boards in other states are making it. Which our गोयन जाता तशे काजू आणि खंय जायना आसतले ना, because आमचे पळय जे गोवन काजू आसा, it has come straight from Brazil. बरोबर. पण over the years, because of lack of maintenance आणि रिज्युवेनेशन ना टायमली ताका त्या प्रमाणे सारे. ॲक्च्युली दिस इज वन प्लांट, ताका तुका तितले उदक लागना, तितले सारे लागना, तितले मेंटेनन्स लागना. कितें जाता, पेस्ट म्हणून आसता ते लागतात झाडाक, ताजे खातीर मेंटेनन्स जावना झाडांचे. प्लांटेशन सारकी टायम टू टायम जावना, नवी प्लांटेशन्स, म्हणून प्रोडक्शन देविल्लें आसा इन एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑल्सो अँड इन माय प्लांटेशन्स ऑल्सो. आमचे 6,500 ओवर 6,500 hectares जागो आसा where we are planting कितलेशे. And we have started last 2 वर्स. Corporation has been doing it over the years. पूण आमचे प्रोडक्शन कमी जाल्लें आसा. पूण आतां last 2 years we have rejuvenated almost 400
हेक्टर्स आमचे एकर्स आमचे ऑफ कॅज्यू कॅज्यू आणि आता फुडल्या ह्या वर्सा आमी आनी 250 हेक्टर्स करतले. सो तुम्ही मागीर जे कामगार असतात ते तुम्ही तुमच्या अंडर घेतात? आमच्या अंडर GFDC चे अंडर आसा आमचे बिडर्स. सो जे पारंपरिक आसा तांकां सुद्धा हांगासर येवन ते काम करू शकता मागीर तांच्या खातीर एक जॉब ऑपॉर्च्युनिटी. आता आमी जे प्री फेस्ट पळय जे एक्टिविटी केल्ली वी फेलिसिटेटेड फार्मर्स देर क्रिएटेड अवेअरनेस पोएट्री रेसिटेशन केल्ले बेस्ड ओनली ऑन कॅज्यू. सो आणि एंट्रीज केम फ्रॉम ऑल ओव्हर महाराष्ट्र कर्नाटका गोया and we will be giving them the prizes tomorrow whoever are the winners in Konkani and English first second third and consolation we'll be felicitating them tomorrow on the stage. So lot of entries and pre fest was खूप awareness create झाले फार्मर्सांक आमी फेलिसिटेट केले जे बरे पैकी काम करता इतल्या वर्सां. मागीर थंय कॅज्यू ट्रेल्स जाले मागीर कलिनरी डेमॉन्स्ट्रेशन जाले फ्रॉम कामाक्षी कॉलेज आमची कलिनरी कॉलेज आसा पळय शिरोड्याची थंय तांणी दाखयले वेगळे वेगळे पदार्थ काजूचे करपाचे जेवणान घालपाक. हांगा सुद्धा आमकां पळोवपाक मेळटले वेगवेगळे different stalls will have all the top restaurants are participating, all Taj is participating, all top beverage industries participating. So वेगळे पदार्थ जेवणाचे जे काजूचे फ्रूट घालून नट आसाच बट काजूचे फ्रूट घालून पेस्ट सॉसेस जॅम्स आणि वेगळे जेवणां सगळीं हांगा स्टॉलांनी पळोवपाक मेळटली. वेगळे सेल्फ हेल्प ग्रुप भाग घेतात तांकांय आमी. सो म्हाका दिसता की तुमी येवपाक जाय हांगासर आनी पळोवपाक जाय बिकॉज आमी फक्त काजूचे मुट्टे आमी म्हणटा ते पळयल्या किंवा कॅज्यू नट्स पळयला किंवा फेणी उर्राक इतल्या पर्यंत आमकां खबर आसतलें पण काजूचे इतले प्रॉडक्ट आसा जे खरे हांगासर येवन तुमकां कळटा. हांगासर आमी पळयतात जे एक सेटअप चालू आसा म्हणजे तुमी केन्ना वचून गांवान अशें पळयलें? आमचे पयला कितें 70 हे सगळे आसा आमच्यो भट्ट्यो गांवांनी खाजी कोपऱ्यांनी भट्ट्यो आसात. सो एक्झॅक्टली हांव ते फूल प्रोसेस पळोवना पूण हांवें भट्ट्यो पळयल्या न्ही हांव आतां रावना ते प्रोसेसा पण आय हॅव सीन बट दिस इज ऑथेंटीक मेड बाय कासगर आमचो मिस्टर भक्ता हू इज द प्रेसिडेंट ऑफ द फेनी असोसिएशन आणि ते तांणी हे सेटअप तांणी केला जस्ट टू शोकेस टू पीपल द एक्चुअल ओल्ड मेथड. पयलीं ताका ती भट्टी हे करून लावणी म्हणून मेथड आशिल्ली आणि ही जी पळय माती वापरतात न्ही ती आमची एंट हिल्स असतात पळय ताजी माती वापरतात ते रेवो कितें तरी म्हणतात तशे टायपचे तांबडी माती असता तांबडी माती ती एंट हिल्स असतात पळय ताजी माती वापरून ते भट्टी करताले आणि मटके आणि ते सगळे ताजे करताले. सो तातून हे फाल्यां डिस्टिलेशन एक्चुअल डिस्टिलेशन जातले हांगा फाल्यां उजो बी घालून. सो सगळ्यांनी निरो केन्ना ना केन्ना तरी पिला आसतले पण त्याचे प्रोसेस कितें आसा तो हांगासर तुमकां येवन निरो कसो जाता किंवा हांगासर निराचे नाजाल्यार उर्राक किंवा फेणी हो प्रोसेस कितें आसा तो समजोवपाक मेळटलो. स्टेज आसा ह्यूज स्टेज ह्या वर्सा म्हाका दिसता आनीक एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स आसा एश किंग आसा ध्वनी भानुशाली आसा. सो अखिल सचदेव आणि प्लस आमचे गोंयचे द टॉप ब्रँड्स ऑफ गोवा लायक आमचे मार्क रेवलॉन True Blue, Crimson Tide, which are like very no, they are performing on the stage for 1 hour. After that will be the national artist. And besides that, Sundowner परत लोकल आर्टिस्ट आसा जे जॅज जंक्शन असुनी किंवा प्रोजेक्ट असुनी. सो प्लस डीजेज आमचे सगळे गोंय राज्याचे डीजेज कितले आसात ते थंय परफॉर्म करतले हांगाय परफॉर्म करतले. सो कमिंग इयर्स आमकां एक बरो फेस्टिवल इडियम टाइप फेस्टिवल सुद्धा पळोवपाक मेळटलो हांगा. लेट्स होप एंड प्रे. द मेन एम इज की जाता तितले हे इतलो फेमस जावपाक जाय की वे पीपल मार्केट ऑन युअर कॅलेंडर की बाबा या आपल्याक वचपाक जाय. गोंय राज्यान हे कॅज्यू फेस्टिवल घडटा आणि आमी थंय स्पेशली तिकेट बुक करून वचपाक जाय टू एन्जॉय द एंटरटेनमेंट एन्जॉय हॅव अ कलिनरी एक्सपिरियन्स म्हणटा तशें. आमी खूबदां पळयता की एक रेस्टॉरंट असतात जातूर जपानीज रेस्टॉरंट असता किंवा गोंयानूय खूब कडेन आसा तशे टायपचे. गोयचे रेस्टॉरंट भायर अशें आमकां विथ कॅज्यू पळोवपाक मेळटले एक दीस ओनली सर्विंग कॅज्यू प्रोडक्ट ओनली कॅज्यू प्रोडक्ट्स. it should be like a multi cuisine yani ki cashew should be one of the main thing where it is not available abroad like this. But I'm sure if we go international next year and try to go international, there's always तुम्ही हिंदी दा फाल्या फुडल्या इंटरनॅशनल किती असतले. Why not? We you know always one step ahead म्हणता तशे and we have to always hope for the best म्हणता तशे and try whatever best we can आणि always look at the positive side. So फुडल्या वर्सा आमी UK US और दुबई पळोवया हे फेस्टिवल. मॅडम वांगडा थंयसर इंटरव्यू घेवया फुडल्या वर्सा. बट मॅडम थँक्यू व्हेरी मच. आणि म्हाका दिसता सगळ्या लोकांनी येवपाक जाय हांगासर आणि मेन म्हळ्यार एन्जॉय करात हांगा येवन सुशेगाद बसात
सगळे तरेचे प्रॉडक्ट आसतले हांगासर कॅज्यू रिलेटेड. तुम्ही येयात, प्रोसेस पळयात, म्युझिक ऐकात अँड येस मेक इट अगेन अ ग्रँड सक्सेस. आणि म्हाका दिसता मॅम तुम्ही सारखे म्हाका दिसता कशें सांगू ताका, कारण तुमची नॉलेज हाज्या बद्दल जी आसा न्ही विच इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. आणि खंयचे जर लिडरा कडेन ही नॉलेज आसा जाल्यार तो प्रोसेस बेगीन जाता, तो प्रोसेस फास्ट जाता. हे हांवें खूबदां पळयलां आणि म्हाका दिसता तुमचे कडेन ती एक्झॅक्ट सगळ्यो गजाली आहा. तुम्ही म्हणटा तुमी केन्ना पिना, पूण तुमकां सगळे नांव आणि सगळे खबर आसा. बट थँक्यू मॅम, थँक्यू व्हेरी मच. Thank you so much. Thank you for your support. Thank you.